रीण काडिल्ल्या ट्रकवाल्यांची थळाव्यो बँको भीड बाळगितात, मात कांय फायनान्स कंपन्यो आयकूंक तयार नात। फायनान्स कंपन्यो ट्रक वोडून व्हरपाक लागल्यात। सरकार म्हणटा गाडयो सध्या उखलच्यो न्ही म्हूण बँकांक समजावंक शकता। फायनान्स कंपन्यांच्या बाबतींत तशें शक्य ना। ट्रकवाले म्हणटात फायनान्स कंपन्यांनी पाशेंस काडचे। कंपन्यांनी जप्ती सुरू केल्या। श्रीराम फायनान्स कंपनीन उसगांव पाळी वाठारांतले निकतेच 3 ट्रक जप्त केल्यात। मायनिंग बंद आशिल्ल्यान बँकांनी ट्रकवाल्यांक थोडे दीस समजून घेतल्यात। नोटिसो वतात पूण गाडयो ओडिनात। मात फायनान्स कंपन्यांक रावपाचे पाशेंस ना। आपूण बँकांक सांगपाक शकता, फायनान्स कंपन्यांचे काय सांगपाक शकना अशें मुख्यमंत्री पर्रीकारान म्हणिल्ले। ट्रकवाले म्हणटात सरकारान मदीं पडचे, ना जाल्यार वाऱ्यार पडटले। आमी अशें केल्या की तुमी जे केसी थंय घालतात ते तुमी हांगा गोंयांतल्या गोंयान केसी घाला आनी आमी जे कितें आहा ते आमी हांगा कोर्टाक एटेंड करून जे कितें कोर्ट सांगता त्या पद्दती प्रमाणे आमी तुमचे पयशे फेड करून जे कोर्टाचे पद्दती प्रमाणे चलो। निदान कंपन्यांनी गोंयांत केशी घालच्यो, ट्रकवाल्यांक केशीक चेन्नय फावटी मारूंक लावच्यो न्ही, इतली तरी सवलत ट्रकवाले मागतात। जाल्यार मुख्यमंत्र्यान तांकां आश्वासन दिलें की जे बँकेचें आसा हें आपूण करूं शकता, फायनान्स जें आपूण करूं शकना, हें जें मुख्यमंत्र्यान जें उत्तर दिलें हें खंय तरी आमकां योग्य दिसना। कारण बँक किंवा फायनान्स जर गोंयान येता किंवा गोंयान एक ऑफिस ओपन करता जाल्यार सरकाराचें परमिशन हें म्हत्वाचें आसता आनी सरकाराचें परमिशन जर आयज ना जाल्यार ते खुंयच्या कायद्यान तिणी बँक घातली ही सरकारान तेजी इन्क्वायरी करून तेजेर ताबडतोब एक्शन घेवंक जाय। आमचो मुद्दो असो जाला की आमी कोणा कडेन वयचें आनी कोणा कडेन वयचें ना म्हणून हें आमकां म्हणून सरकारान हेजी ताबडतोब बेगीन दखल घेवची। आनी फायनान्स कंपन्यांनी थोडे दीस पाशेंस काडचे। मायनिंग सुरू जाले की सगळे हप्ते भरपाक ट्रकवाले तयार आसा। मात सरकारय हे बाबतींत व्हडलेशें कांयच करपाक शकना जाल्ल्यान मायनिंग ट्रकवाल्यांक सध्या वाली ना जाला। प्रुडंटा खातीर महेश गाडी। मोपा विमानतळा खातीर सरकारान आतांमेरेन 2,000 एकर जमीन घेतल्या। आनीक 300 एकर घेवपाचो आसा। शेतकार कुळां आनी कुळां नाशिल्ल्या जमनीर भाटकारांच्या हातार 25 ते 40 रुपयांनी चौखण मेत्रांत पंच खात पडल्या। शेतकार प्रेस वाडोवन मागतात। जाल्यार नवे केंद्रीय भूसंपादन कायद्याचो गोंय सरकार सध्या अभ्यास करता। मोपा वाठारांतल्या जमनीचो मार्केट प्रेस पळयल्यार शेतकारांच्या आर्ग्युमेंटा फाटलें मर्म कळटलें। पळयात रिपोर्ट। लोकसभेची वेंचणूक लागीं पाविल्ल्यान बोवाळ नाका म्हूण सध्या मोपाचो प्लान सरकारी पावंड्यार मातसो फाटीं पडला। मात आज ना फाल्यां थंय विमानतळ हाडटले हाचेर सरकार ठाम आसा। मोपा विमानतळा खातीर 2,300 एकर जमीन घेवपाचो सरकाराचो प्लान। तातूंतली आतांमेरेन 2,032 एकर जमीन घेतल्या। आनीक जवळ जवळ 300 एकर जमीन सरकार घेवपाचें आसा। हातूंत गेल्या ती कितलीशीच जमीन शेतकारांची। मोपा, चांदेल, कासारवडणे, उगे आनी वारखंड वाठारांत घेतल्या ती जमीन पळयात। बिगर कुळांची जमीन आसल्यार सरकारान 40 ते 45 रुपया दर थारायला। कुळ आसल्यार 25 रुपयान चौखण मेत्र। शेतकार दर वाडोवन मागतात। थंयचे जमनीची मार्केट रेट पळयल्यार शेतकारांचो आर्गुमेंट कित्याक तो कळटलो। जमनी 500 ते 1000 तेंकल्यात। रस्त्या लागसार आसल्यार आनीक मायज। केंद्र सरकारान नवो जमीन संपादन कायदो केला, मात तो अजून चालीक लागिल्लो ना। तो चालीक लागल्यार सरकाराक PPP प्रकल्पां खातीर जमीन घेतना कितें करचें पडटलें तें पळयात। गांवगिऱ्या वाठारांत मार्केटाक दोपरात प्रेसान जमीन, ते शिवाय जमनीवेले मालमत्तेचें मोल। जमीन घेवंक 80% लोकांचो जाय हयकार, PPP जाल्यार 70%। संरक्षण वा सैमीक अरिश्ट सोडल्यार हेर कारणांक लागून पिकावळीची जमीन घेवंक मेळची ना। संरक्षण वा पुनर्वसणूक प्रकल्प आसल्यारच अर्जन्सी क्लॉज लावंक मेळटले। खाजगी प्रकल्पां खातीर सरकार जमीन घेवंक शकचो ना। 5 वर्सां वयर जमीन वापरी नासतना उरल्यार मूळ भाटकाराक जमीन परत दिवची पडटली। विस्थापितांची पुनर्वसणूक करता थंय स्कूल, भलायकी केंद्र हे गरजेच्यो सुविधा दिवप। मुख्यमंत्री पर्रीकार केंद्रीय भूसंपादन कायद्याचेर सूर काडटा तो पळयल्यार अदमास येतलो। नवीन लँड एक्विजिशन ॲक्ट आयला पळय, ताचो अभ्यास चालू आहा। म्हज्या हिशोबान नवीन लँड एक्विजिशन ॲक्ट लागू जातकूच एक्विजिशन वील बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉसिबल टास्क। त्यामुळे आयज आमी कमिटमेंट दिवंक शकना। मोपा सारकेल्या मोठे PPP प्रकल्पांक सरकार गोंयचो नवो भूसंपादन कायदो पूर्वलक्षी प्रभावान लायतलो अशें मुख्यमंत्र्यान हे पयलीं विधानसभेत उलोवन दाखयला। मजगतीं केंद्रान नवो कायदो केल्ल्यान सरकार ताचो अभ्यास करता। मात सगळें जाले उपरांत नवे कायद्या प्रमाण लोकांचे आनी चड करून शेतकारांच्या हातार तशी भरपाय पडटली काय कितें आनी ती दिवप सरकाराक परवडटली काय कितें हें मोठें प्रश्नचिन्ह। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। कुडचडेच्या गार्डन एंजल्स चर्चीच्या पॅरिशर्सांनी आपले साखळी उपास फाटीं घेतलो।
फादर जेम्स टॉरिस सिल्वा गार्डन एंजल्स चर्चीचो पाद्री करचो आनी नवी फाब्रीक कमिटी नेमची म्हूण लोक फाटल्या 10 दिसांसावन उपासाक बशिल्ले. नवी फाब्रीक कमिटी केल्यारूच नव्या पाद्रेची नेमणूक मान्य करतले अशें लोक म्हणटात. सावर्डे कुडचडेच्या गार्डन एंजल्स चर्चीत फादर जेम्स टॉरिस सिल्वाक परत पॅरिश प्रिस्ट करचो आनी नवी फाब्रीक कमिटी करची हे मागणे खातीर 11 ऑक्टोबर सावन पॅरिशनरांनी साखळी उपास सुरू केल्लो. आता फादर जेम्साचो सल्लो मानून तांणी उपास फाटी घेतला. शांती खातीर अपील केला, एकवटा खातीर ताणें अपील केला. हें ताचें ओपिनियन आनी ताचें मन जें आसा तें मानून घेवन आमी निर्णय घेतला हें आंदोलन आयच्या दिसाक बंद करूंक. सध्याची फाब्रीक कमिटी रद्द करून नवी कमिटी नेमल्यारच नव्या पाद्र्याची नेमणूक मान्य करून ताका येवकार दिवपाचें लोकांनी थारायला. अजुनूय डायसिजन ऑथॉरिटीन ही नवी कमिटी एप्रूव करूंक ना. आमी आयज परत हांगासर रेजोल्युशनूय आमी घेतलां लोकांचें आनी आमी हो डिमांड करतात. आमी जो नवो पादिगार हांगासर येतलो ताका आमी वेलकम करतले, ताका बरे भाशेन आमी घेतले. पूण पादिगार हांगासर अपॉयंट करचे आदीं तांणी ही नवी फाब्रिका कमिटी अपॉयंट करची पडटली. समीर भट, प्रुडंटा खातीर. इतल्यान हे खबरचित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.